आपले बऱ्या गोवळ्याचेर उपकार जावन ताचें गोवळ्याचें काम करूंक विचूर काडटा आनी देखून जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या फुडारीपणाचे बागेली कशे पाद्रींक जेजू बऱ्या गोवळ्या भाशेन जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. जेजूच्या जिवितान आमी जाणो तो देवाचो पूत बरो गोवळ्या आसुनूय ताका जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. Many people have misunderstood him, misinterpreted it, finally crucified him. Hence, पाद्रीच्या जिवितान घडूंक शकता. बऱ्या गोवळ्याचो उपकार कसो तीच वाट तांकूंक कश्टांची वाट टाकूंक एका याज्ञिकाची जबाबदारी आनी देखून आमचो सगल्यांचो तेंको तांच्या मुणयारपणान गरजेचो. आमचे देव मुणयारी आपले मुणयारपण विस्वाशीपणी आव्हानां मदें चलयतले जाल्यार आमची समजिकाय, आमचो तेंको, आमचो आदार चड गरजेचो. श्री A.N. नागवेकर आमचो आयचो मानाचो सोयरो. श्री वालेरियान वाज प्रोड्युसर ऑफ दिस फिल्म. पाद्रीक नांव ना आनी आंद्रे तेशेर थोडे एंड्रू म्हणटात ताका तेशेर को प्रोड्युसर ह्या चलचित्राचो. फादर वालेरियान वाज हांगा डॉग वालेरियान वाज. फादर वालेरियान वाज आमचो रायतूरची धाकटे सेमिनारीचो रेक्टर. ताणें ह्या दाखोवणेचो आयची बांदवड मांडून हाडल्या. मोगाच्या इश्टानो आमी सगळीं दाखोवन पळोवंक आयल्या आनी देखून जितली दोन दोन उतरां उलोवप्याचो आंकडो वाडटा तितलो तुमच्या कपलाचेर मिरयो वाडटल्यो. देखून हांव चड लांब करूंक सोदिना. म्हजें पयलें उतर शबासकेचें उतर. श्री वालेरियान वाज, एंड्रू तेशेर आनी सगळे ताचे सांगाती. आमचो भाव कॉम्पेर फ्रांसीस सांगतालो थोडे स्क्रिनीचेर दिसतले पूण जायते जाण जशें आमी थोडीं नांवां आयकल्यान स्क्रिनी फाटल्यान बावुरल्यात. तांकां सगल्यांक वालेरियानाक, एंड्रूक, सगल्या एक्टरांक, तांच्या सांगात्यांक आनी तांकां तेंको दिलेल्यांक जायते मिडिया हांगासर आसात. हांव नांवां घेना ते हांव चुकतलो. तुमकां सगल्यांक म्हजी शबासकी. म्हजें दुसरें उतर चलचित्र एक बळगोत हातयार बोरीं तत्वां विस्तारूंक पसरवंक. Film, cinema is a powerful medium to spread good, sound values. आनी देखून पाद्रीचेर आनी पाद्रीच्या जिविताचेर हें सोबीत चलचित्र काडलां. देखून हांव ह्या चलचित्राची जबाबदारी घेतलेल्यांक, ते प्रोड्यूस केलेल्यांक सगल्यांक शबासकी दिता.